Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मायनिंग बंदीक लागून आधीच त्रासान पडिल्ल्या मायनिंग वाठारांतल्या लोकांक कोरोनाचोय मार बसला. मायनिंग आनी टुरिजम गोंयकारांचो मेन आधार. दोनूय बंद. जगपाचें कशें काय म्हूण मायनिंग वाठारांतल्या लोकांचो प्रश्न. गोंयचें मायनिंग बेगीन सुरू करूंक लक्ष घालचें म्हूण मायनिंग बेल्टांतल्या 50,000 लोकांनी सयो करून प्रधानमंत्री मोदीक निवेदन धाडलां. फाटल्या 100 म्हयन्यांत 15 म्हयनेच मायनिंग मातशें चल्लें. 2012 मायनिंग बंद जाल्या उपरांत 2016 मायनिंग कांय प्रमाणांत सुरू जाल्लें. मार्च 2018 परत बंद. मायनिंग बंदीत लोकांनी हाल काडले. सेव्हिंग सोंपली. कशें तरी दीस धुकलता. मायनिंग बेगीन सुरू जावची म्हूण राजकारण्यांचे सरकारी अधिकाऱ्यांचे उमरे झरयले. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री आशा सोडू नाकात. मायनिंग सुरू करूंक वेल्या पावण्यार यत्न चल्ल्यात म्हूण आश्वासनां दितात. मात मायनिंगावेली सुनावणी परत फुडें वता तशें आनीक हाल. ह्या प्रकरणात लक्ष घालून प्रश्न एकदाचो तडीक लावचो म्हूण प्रधानमंत्र्याक हें निवेदन. मार्च 2018 सावन तर सापूच हाल जाल्यात. आसा ना ते सगळे सोंपले. दीस फुडें धुकलता तशें संकट वाडटा. उपाय काय येना. फक्त कितें तरी बरें जातलें म्हूण आशा मात दिसता. आमचो प्रश्न खरोच खर. लक्ष घालून गोंयांत मायनिंग बेगीन सुरू करचें म्हूण निवेदन. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांचो जीण मरणाचो प्रश्न. आयिल्ले दीस लोकांचे हाल. मायनिंग बेगीन सुरू करप होच उपाय. कोरोनाक लागून कंपन्यांनी कामाक वचपी भुरगे बेकार. आनी लोकांचे हाल जाल्ले आसा. कित्याक आयज आमचे भुरग्यांची शिक्षणाच्या वाटेन वाट लागलेली आसा. कित्याक आमचे लोक चडशे मायनिंग डिपेंडंट. जेंचे ट्रक आसा, बाकीचे कॉन्ट्रॅक्ट आसताले, जॉबाक आसा, तांकां कामाचे खाली केल्ले आसा. आनी आयज अशी परिस्थिती जाल्या की आमचे जगणे कुस्ताद जाल्ले आसा की आमचो जिवन मरणाचो प्रश्न जाल्लो आसा हांगा. म्हाका दिसता की गोंयच्यो मायनी बेगीच्या बेगीन चालू जावच्यो आनी लोकांक खंय तरी सॅटिस्फॅक्टरी हे पाण्याचे रोजी चालपाचें साधन पुन्हा सुरू जावचें. कित्याक आयज अशी परिस्थिती आसा जे कोविडाक लागून सगळ्या इंडस्ट्रीनी सुद्दां कामाक खंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर लोक वयताले तांकां सुद्दां घेयना. आनी ज्या गांवांनी आमचे इंडस्ट्री आसा थंयसर सुद्दां काम आमकां नासता. जी गोंयची इकॉनॉमी आसा ती मायनिंगेचेर डिपेंड आसा. आतां कोविडाक लागून टुरिजमूय बंद जाल्लें आसा. मायनिंग बंद जाल्ल्यान मायनिंग डिपेंडंट जाम पडले. ट्रक कळमेतात. गाडयो मेंटेन करतले जाल्यार पयशे ना. आणि मध्यंतरी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयली आणि आमच्यो सगळ्यो मायनी बंद जाल्यो. त्या कारणान आमचो संवसार जे आसा ते सगळ्यांचे अर्द्यार पावल्ले आसा. आमची भुरगीं आसा ती कोणाची SSCक पावल्ली आसा, कोणाची ग्रॅज्युएशनाक पावल्ली. तांकां कॉलेजीक वयतले जाल्यार हातान तेंचे पयशे ना. आतां इंटरनेटाचेर मोबायलाचेर तांकां जर हें करतले जाल्यार मोबायल घेवपाक तेंच्या कडेन कितें ना. अशा पद्दतीन सगळ्या लोकांचे ट्रक आसा ते अर्दे कुसलेले आसा. ते आतां जर रिमेंटेन करतले जाल्यार तेंच्या कडेन कितें ना. आनी मायनिंग परत ताबडतोब जावप हें अत्यंत आवश्यक आसा. आमचे भारत देशाचे पंतप्रधान जे नरेंद्र भाई मोदी आसा पळय तांच्यांनी हांगासर येवन आमकां 2013 सांगलेलें की आपूण इमिजिएटली मायनी सुरू करता. तशेंच तांच्यांनी पयलीं भारत देशभर खूब गोश्टी सांगलेल्यो आहा. 370 कलम रद्द करता, मागीर आनी कितें 2-3 गोश्टी आहा त्यो तांच्यांनी सगळ्यो केल्ल्यो आसा. तशेंच हांव तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे आमच्यो मायनी आहा त्यो इमिजिएटली स्टार्ट करच्यो. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या बाकीच्या बारीक मोठ्या वेवसायिकांचे हाल. ते आतां 2012 उपरांत जेन्ना बंद जाल्या तेन्ना सगळो प्रॉब्लम स्टार्ट जाल्लो आसा. कित्याक लोकां कडेन जॉब ना. आमच्या वांगडा म्हाज्या वांगडा जे म्हाजे 40 भुरगे म्हाज्या वांगडा कामाक आसा तेंची परिस्थिती सारकी बिकट जाल्ली आसा. तशेंच तांकां काम धंदो कितें ना. तर म्हाज्या सरकारा कडेन मागणी आसा की बेगिनांतल्या बेगिना मायनिंग चालू जावची. आमच्या गांवांतल्या लोकांक आनी बाकीचे जे इफेक्टेड मनीस आसा मायनिंग हे डायरेक्ट आसा. त्या भायर बाकीचे खूब आसा जे हॉटेलकार आसा, बारीक धंदो करपी आसा, टायर पंचर काडपी आसा, बाकीचे सगळे जे डिपेंडंट आहा तितक्यांची परिस्थिती खूब बिकट जाल्ली आसा. लोकांची रिणां वाडली. भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर परिणाम. लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. सुप्रीम कोर्ट लोकांचो विचार करून निकाल दितलो म्हूण आशा. जायत्या जाणांचो लोन ओवरड्यू जालो. जायते जाण आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक पावले ना. कांय जाण जेवणाक खेळांक पादेशीर जाली. जायते तरेचे वायट मनशाचेर परिणाम आयले. आनी शेगी कांय उपाय ना जावन ताणें आयज मायनिंग ऑपरेटर जाय तांचे लागीं मागणें केलें. आमी आमचें जाता तितले बेगीन मायनिंग स्टार्ट जावं. आनी आमी मायन ओनराच्या फाटल्यान आमी डेफिनेटली वी आर आफ्टर मायन ओनर्स. आनी हांव आस बाळगितां की हे सगळ्या लोकांक, आमच्या गांवच्या लोकांक सुखी दवरतलो जाल्यार तांकां बरे भाशेन जेवंक खावंक मेळटलें जाल्यार
एक देवाच्या फाटल्यान एक सुप्रीम कोर्ट देव असो म्हणून हांव आस बाळगितां आनी तो एक आमकां एक क्लियर जजमेंट दिवन हें आमचें मायनींग सुरवात करतलो असो म्हणून हांव सोदतां. वेंचणूक आशिल्ली जाल्यार खंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर ताकतिकेन हालचाली करपाचो. आयज आमी पळयता ड्रायव्हर लोक बेकार आसा, गॅरेजवाले बेकार आसा, टायरवाले बेकार आसा, स्पेअर पार्टवाले बेकार आसा आनी लोकांची जी परिस्थिती आसा ती एकदम सामकी एकदम वायट जाल्ली आसा. आतां 21-22 तारखेक गणेश चतुर्थी येयल्ली आसा. लोक आतां फुडें कशे दीस काडटले ते कोणाक काय खबर ना. सरकारान हेचेर विचार करपाक जाय. आतां जर इलेक्शन आसलेलें जाल्यार सरकार जरूर हेचेर विचार करतलो, पूण तेका सरकाराक हेचें काय पडलेलें ना.